सेवेंथ वर्साचे डिस्कशन करता आसतली. सो तुमगे पुराजनाले आशीर्वाद घेवन हे सेशन हांव मुखार सुया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नाम्ने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. पुनः स्वागत असे सेमिनारान पुराजनाक. मस्त जन हे युट्यूबार रेकॉर्डिंगारी हे पळयता तूं. सो तुमकांय पुराजनाक स्वागत आसा. सो हे सेमिनाराचे हे आसतलें की आमी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ डिस्कशन करचें. मागीर हाफ एन आवर बरी 7:16 जाल्लें मे बी टील अबाउट 7:40-45 आमी डिस्कशन करुया. मागीर एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्राचे जप आमी पुराजनान ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ कोरया. मागीर लास्टार 4-5 मिनिट्स कसं वरलेरी कोणालें कसं तांगेलें एक्सपिरियन्स शेअर करता और कसं कॉमेंट करता ताजे खातीर एक 4-5 मिनिट्स आमी दिवन टायमार 8 o'clock एंड जावं तशी पळोवया सेशन. सो आमी शिष्टाष्टकमाचे 7 वर्सार आसा ती. आतां हे सुरेचे 7 श्लोक रिसाइट करून आमी डिस्कशन कंटिन्यू. चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेय कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्. नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितस्मरणेन कालः. एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिह जनिनानुनागः. तो देवाल नांव चैतन्य महाप्रभुनान तू सांगचे आसा की कसने एक व्यक्ती आसना देवाल आनी देवाल नांवा भितरी पुरा देवाल शक्ती हे देवाल नामा भितरी आसा म्हणून. आणि खंयचे प्रकारार आमी भक्ती भावान हे नामस्मरण करता ती देव खंडीत पावतलो आमकां म्हणून तांणी हें सांगचें आसा. तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानतेन कीर्तनीय सदा हरे. न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेति त्वयि. अयि नन्दतनुजा किङ्करम् पतितां मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय. नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकैर्निशितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति. युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे. सो अंतु चैतन्य महाप्रभु हे श्लोकार आमी डिस्कशनार आसा ती. आज जाल तितले आमी पॉइंट्स कवर करूया. मे बी नेक्स्ट टाइम वरले नेक्स्ट टाइम ह्यांचे श्लोका वयर पॉइंट्स कंटिन्यू करू. सो अंतु देवाक गोविंद विरहेण मे चैतन्य महाप्रभून सांगचे आसा की एक क्षण वय 12 वर्सां म्हणके दिसता आनी दोळ्या तकून अश्रू मागीर तुगेले उडगास काळसिता एक न्हंयचे समुद्रा म्हणके उद्दा तशी ती ताय म्हणटा दोळ्या देखून मागेले उद्दा येता अश्रू येता म्हणून सांगचे आसा. आनी हे सगळें जगत काही म्हणटात पळय शून्य दिसता म्हाका तूं नासल्यार. त्या प्रकारा ही भावना सांगता ती हे विरह भावाचे विशय.
होड विषय हो भक्तीचे म्हणटा पळय मुखारसून आशिल्लें हें एक भक्तीचे भाव हो जाल्यार आमी हांचे विशयी आमगेल्या जिवनांत तूं कशी ह्याचे अर्थ काणगे वेतर मनावर येता ते ಸ್ವಲ್ಪ पॉइंट्स आमी आयचे डिस्कशनाक पळय. सो एक प्रकार आमी पळय येता की चैतन्य महाप्रभू ह्या विरह भावा विशयी सांगता ती आनी फुडें तांणी ह्यांचे सांगिल्लें की म्हाका फुडले श्लोकांतूय की केन्ना म्हणून म्हाका देवा तुगेले उडगास येतलो तुगेले खातीर केन्ना तुगेले म्हणटात पळय तुगेलें नांव घेतना केन्ना म्हाका हें तुका भावन येतली म्हणून आनी आज ह्या श्लोकांतू ते विरह भावना विशयी सांगता समज गोविंद विरहेन सो हांकां देव सांगता आसा युगायतम निमिषेन म्हळ्यार 1/12 ऑफ अ सेकंड एक सेकंडाक 12 भाग केल्यार कितलो आसतलें सान त्या प्रकारे देव सांगता की त्या भाग वय म्हाका एक युगा म्हणके दिसता म्हणून सो अशी चक्षुषा प्रावर्शायतम ओशन ऑफ टियर्स दोळ्या देखून उदक येता म्हाका कंट्रोल करूं जायना हे सगळें जग शुन्यायतम जगत सर्व शून्यशी दिसता सो आमी साधना करतना भक्तीचे आमगेले लेकारी आमी भक्तीन तूं भाग घेवचे प्रयास करता ती तो विशय कसो न्हय जर की आमकां प्रत्यक्ष रुपार देव दिसना जाल्यार तेगेले एबसन्स सांगता म्हळ्यार आमकां प्रत्यक्ष रुपार दिसनातल्यार आमी कसंकी देवा लोटू संबंध पावच्याक प्रयत्न करता आसा ती देव आमगे लोटू आसा हृदयान तूं परमात्मा जावन जाल्यार आमकां तें सानिध्य अनुभव जायना देवालें काय एक प्रकार साधना म्हळ्यार एक साधक जावन आमी कसंकी एक प्रयास करता ती देवाल प्रेझन्स फील करच्याक देवाल सानिध्य अनुभव करच्याक तशें जाल्यार की आमी केन्ना तागेलें दय प्राप्त करचे प्रयत्न करता की देवाल नामस्मरण करून मंदिरा वचून तागेलें विग्रहा पूजन करून तागेले विशय आयकून तागेले लिलाज पुरा विशय आयकून आमी कसं प्रयत्न करता आसा ती देवाले अनुभूती देवाल अनुभव करू प्रयास करता आसा ती आनी ह्यांचे एक साधनाचें मुख्य कारण म्हळ्यार ह्यांची की कशी पूण आमी देवा लोटू कनेक्ट करचे उपासना देवा लागीं वचचे प्रयत्न करचे तशें जाल्यार की व्हड जावन महाभागवत जन भक्त आसता ती तांगेले हांगा इतली प्रीती आसा की तांणी केन्नाची म्हणटात पळय देव देवाल देखून दूर असल्यार वे तांगेली प्रीती आनीक वाडून येता जाल्यार आमगेले विशय तशी न्ही आमी साधना भक्ती आमी नियमीत रुपार करनातल्यार आमी विसरून वता ती कशें जाल्यार की आमकां ती निर्मल जावन आशिल्ली ती प्रीती आनीक आमगेले हातूं येवचें आसा आनी भक्तां खातीर हें कशें हें म्हणटात पळय हें वर्ल्डाच कांय व्हॅल्यू ना कसं हातूं कसं मोल ना म्हणून हें जगत हातूं त्याशी अर्जुनान ते महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध जाता सांगचे आस पळय यस्य क्षण वियोगेन लोको ही अप्रिय दर्शनम अर्जुनान युधिष्ठिरा सांगचे आसा की कृष्णान अवतार जातरी की एक क्षण वय वियोगन म्हळ्यार नातल्यार कृष्णान लोको ही अप्रिय दर्शन हें सगळें लोकनाक जाल्लें दिसता जाल्यार आमी पळयता साधारण मटाक जनांतू कोणा भक्तीपथार वचचे आशिना तांणी देवाले वतात कसं जाल्यार की तांकां संगी हो जगत्याचे विशय जावका म्हूण तांकां देव जावका म्हळ्यार हे संवसाराचे विशय तांकां कसं जावका त्या नातल्यार तांकां देवाल व्हॅल्यू कांय ना जाल्यार भक्तां खातीर तांणी विंगड रुपार पळयता ती हे संवसाराचे कांय व्हॅल्यू ना देवान नातल्यार जाल्यार की हें साधारण मोठ्या संवसार आमकां देव प्रत्यक्ष रुपार आमकां दिसना न्हू ताकाची आमकां ताचे देवाल व्हॅल्यू म्हणटात पळय ते अनुभव करचे जायना ते आमी डिस्कशन केलें लास्ट टायम कशी दुर्योधनान आनी अर्जुनाक चॉयस आशिल्लें कुरुक्षेत्र युद्धा वडारी की एक कृष्णा सिलेक्ट करीत और कृष्णाले आर्मी यदुसेना नारायणी सेना ताका सिलेक्ट करीत तांतूं पळयत आमी की अर्जुनान कृष्णा सिलेक्ट केलें कसं आनी दुर्योधनान भारी खुशेर ताणें म्हणटात पळय ते नारायणी स्वीकार केलो तशें जाल्यार की ताका नारायणी सेना जावंक आशिल्लें कृष्ण नाका आशिल्लो कृष्ण लढाई करनासल्यार ताका कांय व्हॅल्यू नाशिल्लें जाल्यार आमी पळयलां की कृष्ण लढाई करनासी युद्धा भाग घेनासी शस्त्र उखडनासी पांडवांक पुरा कुरुक्षेत्राचे पुरा मुख्य युद्ध आनी कुरुक्षेत्राचे युद्ध विजयी जावच तशी ताका मार्गदर्शन करता म्हूण पळयता तशींच आमी पळयत की आमगेल्या जिवनांतूय आमगेलें एक प्रकार कुरुक्षेत्र आसा आनी आमकां ते देवाल भाग तांतूं देखूं पडना आमगेल्या दिनचर्यांत ते पळोवचें जायना आमकां आनी आमकां एक की हो संवसारा विशय जावका तेतून मात आमकां देवाल उडगास येवचे पुरो म्हणजे आमी उडगास येतलो
जाल्यार आमी पळयत कशी कुरुक्षेत्रांत देवान युद्धां भाग घेयनासी पुरा तांकां पांडवांक विजयी जावं तशें केलें. तशींच आमी पळयता कोण भक्ती पत्तारी प्रयास करता ती तेन्ना कृष्ण तांगेल्या जिवनांत देखून येशना दिसता प्रत्यक्ष रुपारी जाल्यार तांकां भक्तीन विजयी जावं तसलें सहाय करता देव खंडीत सोडून घालना म्हणून आमी पळयता. जाल्यार की आमगेले संवसाराचे दिनचर्यांत आमी कसन की करता आसता ती तेन्ना आमकां देवाल प्रत्यक्ष रुपार कसन अनुभव जायना जाल्यार हेची आमी पळयता कशी भगवद्गीतान देव सांगता की मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगण इव. म्हळ्यार कशी मणी पुरा ताचे भितर आशिल्लें सुतान तें एक नेकलेस जाता ताचे भितर आशिल्लें तें सूत दिसना पुरा मणी आसता पुरो जाल्यार आमकां गोत आसा तें घालेलें नेकलेस तें एक सूत आसता ताचे भितर म्हूण तें मणी त्या पुरा जाग्यार आसत. तशींच आमगेल्या जिवनांत तें पुरा देवूशी भितर वयल्यान आमकां पुरा रुपारी रक्षण करता देखू पडसना जाल्यार हें करता. सो भक्तां खातीर कसल्याय परिस्थिती आसो तांकां गोत आसा की देवाल सेवा केल्यार ते खंडीत आमकां देवाल विशयी मन आवडटा. आनी व्हड भक्तां कसन विशय म्हळ्यार आमी सीता देवी पळयलें की ती कशी लंकेंत आशिल्ली तेन्ना तिका रामाल कितलो उर्गास येता आशिल्लो म्हळ्यार ते व्हड जावन आशिल्ले भक्त कसन आसता तांकां विरह भाव आसता पळय केन्ना देवाल दुखून दूर आसता ती तांगेली भक्ती आनिकय येता. कशें रान्नां उज्जे लागल्यार जोरार वार आयल्यार ते उज्जे एक प्रकार उड्डून हेकडे दोकून तेकडे वचून सगळ्यांची म्हणटात पळय कुडले स्वल्प समय भितर सगळें रान्नां उज्जे लागता तसलें कितें वाऱ्यान तो उज्जो हेकडे उड्डून सगळ्या कडेन वता म्हूण पळयत. मागीर आमी आतां कशी गोपी गीत म्हणलेलें तांतूंची गोपी वयत आनी असल्यांची एक प्रकार भावना प्रकट करता ती अटति यत् भवान् आनिकाननां त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षितां प्रक्ष्मकृदृशाम्. म्हळ्यार आमकां सांगता अटी यत् भवान आनी काणना म्हळ्यार केन्ना तूं देवा तूं रान्नां वता गायक घेवन तेन्ना तूं आपास येवं दवरतें एक क्षण आमकां त्रुटी युगा येते एक क्षण आमकां युगा म्हण कितें दिसता हीच विरह भावना आमी पळयता गोपी बाई सांगता ती तांकां सगळो दिवस हेंच मन आसता केद न्हेत्तलो देव केद न्हेत्तलो म्हूण ते आनंद वृंदावन चंपू म्हूण एक शास्त्र आसा तातूंत सांगिल्लें आसा की कृष्ण येवचे खातीर पुरा जन वृंदावनांत पुरा जन राखून आसता ती म्हूण नंद महाराज यशोदा गोपी पुरा सांसान गोपी पुरा टेरेसार इकंडेन तांणी बैसून आसतात की आतां सांजवाल जल्सा कृष्ण आपास येतलो म्हूण गायक घेवन तेन्ना म्हळ्यार तांकां त्या प्रकारची एक भावना आसा आनी आयल सीता केन्ना कितले पळय म्हळ्यार केन्ना देवाल दर्शन घेवन खुशेर पळयत म्हूण तसले त्या प्रकारार तांगेली एक भावना आसता आनी कृष्ण तांकां त्या रुपारी तांकां प्रिती दिता म्हूण पळयत. सो येता आसतना पुराचो नोट मेळ्ळो कृष्ण हगूर चमकून येता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी बलराम आनी मुखार पेटयत म्हळ्यार ताका तांगेले ओट्ट आसतना ते गोपीचें नांव तांकां पळोवन तांकां तागेलें तें श्रीमुख म्हळ्यार तें पळोवन तांकां हांसून तांगेले ते प्रिती तांगेलें प्रदर्शन करता तांगेले प्रती म्हूण ते आमी पळयता. तेन्ना हो एक विशय आशिल्लो तो गोपी स्त्रियान तो असल एक विरह भावना तूं त्या गोपी स्त्रियान प्रकट केलेलो आसा ते आमी आतां हें दृश्टांत पळयलेलें आशिल्लें. सो चैतन्य भागवतमान तूं अशी सांगता ती की हें कशी गंगा विष्णू पादोद्भव तशींची देवाल ती चैतन्य महाप्रभू ती भक्ती ते एक प्रकार ते अश्रू जावन तांगेले दोळा दुखून येता आशिल्लें आनी चैतन्य महाप्रभू भावन कसन ते मूड कसन ते आमी लास्ट टायम टिके डिस्कस केलेलें जाल्यार आतां आपास त्या विशय आमी पळोवया की चैतन्य महाप्रभू कृष्णालो अवतारू जाल्यार राधारले भावनेन तांणी ते अवतार घेतिल्लो ते तीन प्रकारा कारणान एक प्रकार आमी पळयता की चैतन्य महाप्रभून अवतार घेतिल्लो कशा लागता हो विशय अशें आसा की कृष्णाक दिसता खंय
राधा राणीक मिगेल खातीर कितली प्रीत आसा त्या म्हाका कोत जावका. आनी दोन्ही विशय म्हळ्यार कृष्णा दिसता की मेगेर हांव तूं असल कसन लक्षण असं गुण असं की राधा राणी म्हाका कितली प्रीती करता हो दोन्ही विशय. आणि तिन्ही विशय कृष्णा दिसता की हांव तिका प्रीती करता तेन्ना ती कसन अनुभव जाता. हे तिन्ही कारणांना ह्या तीन कारणा खातीर कृष्णूची एक भक्ताल रूपारी चैतन्य महाप्रभू जावन अवतरीत जाता म्हूण पळयता. हो युगा अवतार आणि या कृष्णाला म्हणतात पळय नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते म्हणल्यार चैतन्य महाप्रभू अवतार अशें आसा की नमो कृष्ण प्रेम प्रदायते म्हळ्यार इतलें चांग रूपारी कृष्णाल प्रेम चैतन्य महाप्रभू दयेन प्राप्त जाता म्हूण. तांगेले अवताराचे आमी मूड पळयले तीन विशय. एक विशय म्हळ्यार ताका देवा कृष्णा कळक आशिल्लें की राधा राणी प्रीती मेगेल खातीर कितली आसा म्हूण त्या भावना अनुभव करच्या खातीर दोन्हीचे की अशी कसन ते गुण आसा कृष्णांतू की राधा राणी कितले आकर्षण जाता तिका. आणि कृष्णान अपास्तिक प्रीती करताना राधा राणी कसन अनुभव जाता हो तीन विशय अनुभव करच्या खातीर कृष्णूची चैतन्य महाप्रभू जावन अवतरीत जाता म्हूण पळयता. आता आमी ह्या एक विशय पळयता की चैतन्य चरितामृतांतू माधवेंद्रपुरी म्हूण एक व्हड भक्त आसा ती. माधवेंद्रपुरी म्हळ्यार ते मध्वाचार्य लायनांतू आसता तांतू लक्ष्मीपती आचार्य शिष्य जावन आशिल्लीं तांणी माधवेंद्रपुरी. आणि तांणी हो विरह भाव तांणी ह्या जगातून लुप्त जावचे कशी फुडें तांणी तांगेले विरह भाव ते चैतन्य चरितामृतांत पळयता. तांणी अशें सांगचें आसा की ऐ दिन दयार्द्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोकशये हृदयं त्वादलोक कातरम दयिता भ्राम्यति किम करोम्यहम म्हणून अशें सांगचें आसा. म्हळ्यार हांतू माधवेंद्रपुरीन अशें सांगचें आसा की हे देवा मथुरा नाथा तूं पळयनासी म्हाका म्हणटात पळय कशकी जाता आसा विलक्षय म्हणून कशकी जाता आसा. आणि तांणी ह्यांच म्हणटात पळय त्या विरह भावना प्रकट करता आसत. हे मथुरा नाथा सांगता आसा ती की तूं दीन जनालो नाथ तूं दीनानाथ अशी म्हणटा तांकां. आणि सांगता तूं मथुरा चमकलेलो आसा मथुरा नाथ अलोक कदावलोकशये म्हणून सांगता आसा केन्ना म्हाका तुगेलें दर्शन जातलें आणि तूं नाकिल नित्य भ्रम्यती किम करोम्यहम म्हाका कसन करचें म्हूण कळना म्हूण सांगता म्हूण अशी माधवेंद्रपुरी सांगता आसा ती. सो असल प्रकार अशें विरह भावन आमी पळयता की माधवेंद्रपुरी पळय सांगता आसा ती. आणि हें अशें प्रकट करतना तांगेलो एक शिष्य आशिल्लो रामचंद्रपुरी तांणी सांगतात की इतलें म्हळ्यार तागेलें तांणी लेखचेक त्या टायमार विंगड कसन की तागेल्या मनांत भावना आशिल्ली ताका तो सांगता हें कसन तूं तुगेलें कसन भावना सांगता आसता तूं आतां पूण अशी म्हणटा म्हळ्यार इतलें सेंटिमेंटली कसन सांगता आसा म्हूण. तेन्ना माधवेंद्रपुरीक त्या शिष्यान केलेलें कॉमेंट तांकां म्हळ्यार तें सम दिसना की. आणि अशी म्हळ्यार गुरू वयर एक कॉमेंट करता त्या वयसम न्ही ताकाची तांणी म्हणटात पळय भारी एक प्रकार कोपार तांकां सांगता ती हांगा देखून भायर वस्तू म्हूण. तशींच तांगेलो आनीक एक शिष्य आशिल्लो ईश्वरपुरी कोण चैतन्य महाप्रभू गुरू तांणी भारी चांग रुपारी तांगेलें सेव करता ती. आणि तांकां तें माधवेंद्रपुरीलें तें मूड कळटा विरह भावना. आणि तांणीची एक प्रकाराची चैतन्य महाप्रभू मागीर ईश्वरपुरीन दीक्षा दिवचे आसा मुखार आमी पळयता. सो त्या विरह भावना तेंचे चैतन्य महाप्रभू तांगेल्या जिवनांतू आमकां दाखयता ती. सो एक प्रकार पळयार प्रॅक्टिकल रुपार हें विरह भावना म्हळ्यार हें एक प्रकार व्हड भक्तीचे विशय आमकां पुरो हाजे उठ कनेक्ट करूं जाता आमकां मस्सकड आसना जाल्यार आमी प्रॅक्टिकली आमगेल्या लायफांतू हे पॉयंट्स कशे पळयता ताजे खातीर आमी एक सेल्फ मिनिट डिस्कशन करूया की आमी पळयता की कसन लास्ट फुडें आमी डिस्कस केलें मते कसन आमी मिस करतात म्हणटात पळय ताजेन आमकां कळयता की आमी त्या वस्तूक व्हॅल्यू करतात म्हणून. तेंचे विशयांत आमकां मस्त उडगास येता तेंचे विशयांत आमकां व्हॅल्यू कळटा ताजे ते आमकां एकदम भारी प्रितीचे म्हूण ते की तो विशय मस्त उडगास येता म्हूण पळयता. आतां आमगेले जिवनांत आमकां पळयल्यार मस्त सकल आमकां कसो उडगास आसा पळय
ते जनरली आमी पळय येता की संवसाराच्यो विशयाचे हें म्हणून आमकां सादारण म्हणटा देवाल विशय कसले उडगायचे दिसना खंयचे एक आमकां वेकेशन येवचे पुरो कसं कसं की लायक कसं लायक कसं खाल्लेलें और कसं विंगड कसं टीव्ही प्रोग्राम पळयलेले ते कसं उडगास येवचे पुरो सादारण म्हणटा देवाल विशय आमकां उडगास येवचे म्हळ्यार तें चिके अप्रूप म्हूण दिसता कसं की आमगेलें मन अशें आसा की ह्या संवसारांत तूं पळयलें नासतना ताका आमकां कसं विशय उडगास येता जाल्यार हांव संवसाराचो विशय उडगास येता देवाले विशय उडगास येना आमी भक्तींत आसल्यार वय भक्तींत थंय आमकां मातसो कडेन अनुभव जावन आसचे पुरो देवाल भक्ती करतना देवाल नामस्मरण करतना देवाल सेव करतना जाल्यार तो विशय इतले म्हणटा पळय सुलभ रितीन आमकां केन्ना उडगास येयसना विंगड विंगड विशय उडगास येवचे पुरो जाल्यार देवाल भक्ती केलेलो विशय आमकां तितले बेगी उडगास येयसना तो चांग अनुभव वय आसचे पुरो आमकां भारी खुशी जावन वय आसचे पुरो जाल्यार ते स्वाभावीक रुपारी आमकां ते उडगास येना कसले जाल्यार की आमगेली चेतना शक्ती कसं नासता हे संवसारा विशयांतू पुरो आसा कशें आमी एक पळयता की अ, खंय एक खंयचे एक आमी पळयत की बाथरुमांत वा खंय एक जाग्यार उदक घालीस दिता पळयत की तें स्लायड करून थंय खंय ते ड्रेनेज आसा पळय खंय तकून उदक वचची वाट आसा थंय चिक्के स्लांटींग आसता ताजे निमित्त ते त्या सायडाक वता उदक ते घाल पडली दिता त्या सायडा वता होळण कसले की ते चिक्के स्लांटींग आसा तशींच आमी पळयत की आमगेले आमगेले मनाचे आकर्षण मनाचे आमगे चेतना शक्ती संवसारा विशयांतूची स्वाभाविक रूपार वता तसं आमकां विशेष रूपार प्रयास करचो म्हणणो तसलो पुरा उडगास हुई आमकां स्वाभाविक रूपार येता म्हूण पळयता मात देवाल विशय कसं उडगास करता जाल्यार आमकां ते एक प्रयास करचो पडटा तांची तातूं महिमा म्हळ्यार ते साधना भक्तीची महिम त्यांची की आमकां स्वाभाविक रूपार देवाल विशय कसं उडगास येना आमकां गोतस की म्हत्वाचें म्हणून जाल्यार आमकां तें सादारण म्हणटा तो विशय उडगास येना ताका ते आमकां प्रयत्न करचा पडटा सो एक प्रकार आमी पळयता की हो देवाल विशय उडगास करचें आमगेली स्थिती री आमकां देवाल खातीर ते प्रिती ना ते व्हड महाभागवता जना खातीर जाल्यार आमी कसं की एक प्रयास करचें स्वाभाविक रूपार आमकां तो देवाल विशय उडगास येना जाल्यार एक प्रयास करचें आनी ते प्रयास करतना कशें जाता आमगेलें हृदयाचें शुद्धीकरण जाता म्हूण कशें कशें आमी देवाल विशय उडगास करता ती आमी खंयच्यो विशय उडगास करचे पुरो आमी खंय एक चांग रूपार यात्रा चमकेली ती और कसं चांग कीर्तन केलेलें और देवस्थानां चमकेलेलीं आनी आमकां कसं की एक चांग अनुभव जाल्लो तो आमी उडगास करचे प्रयास करता ताजे विशय डिस्कशन करता तेन्ना आमी कशें जाता तें केलेले निमित्त आमगेलें तें म्हणटात पळय उडगासान तूं मेमरीन तूं आनीक प्रबल जाता आनी आमकां ते अशी अपास दिसता की आज आमकां तो अनुभव करता केसन खंय खुशी जालेली आनी तें एक भक्तीन तूं प्रगतीचें कारण जाता म्हूण पळयता कशी एक प्रकारार आमी पळयता कोणी एक क्रिकेटाचे फॅन आसचे पुरो तागेले फेवरेट कोणी एक क्रिकेटर आसचे पुरो तागेले फोटो पळयले दिसता ताका ते पुरा उडगास येतालें ताणें त्या टायमार सेंच्युरी मारलेलें इतला हाकून सिक्स मारलेलें आमी त्या मॅच हागेले निमित्त विन जालेलीं ती ते फोटो पळयले मात्रानच ताका तागेले विशय पुरा उडगास येता तशींच आमकां अशी येवका की देवाल दर्शना देवाल नामस्मरण देवाल हें केलें दिता अशी पुरा हें एक प्रकाराचे इमोशन्स म्हणटात पळय ते उडगास येवका एक पत्ता जावचे एक वेळ पुरो आमी केन्ना चांग रूपार देवाल दर्शन घेतना असं की एक भारी एक उडगास येवचे पुरो हो देवाल दर्शन कशें चंद आशिल्लें त्या दिवस जन्माष्टमी दिवस कितले चंद करून श्रृंगार केलो देवाक असं पुरा उडगास येवचे पुरो एक पंता येवचे पुरो जाल्यार आमी केन्ना हें प्रयत्न करता आसता ती खंयची रूपार चांग रूपार आमगेले चेतना शक्तीचे प्रयोग करून देवाल विशयचे चिंतन करचे खातीर तेन्ना ते साधनान कोण करून हगूर हगूर आमगेले प्रयासान कशें जाता हो विशय पुरा आमगेले उडगासान तूं आमगेले मेमरीन तूं प्रबल जाता स्ट्रॉंगर जाता आनी हो असल विशय पुरो आमकां चड मनांत येता मागीर हगूर हगूर करून आनी त्या रेकार आमी म्हणटात पळय स्पिरिच्युअलायज ऑर कॉन्शियसनेस म्हणटात पळय हगूर 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 आमगेले चेतना शक्तीक देवाल विशय आकर्शण वाडता वता म्हूण पळयत सो हेंच एक प्रकार म्हूण येता आमगेलें हेंच एक शुद्धीकरण जाता म्हूण आनी हांतूच आमकां एक प्रकाराची खुशी मेळटा म्हूण लेखयता जाल्यार की
त्याचे एक आमकां एक आत्ताच परिस्थितीन तू आमगेल खातीर आनंद म्हळ्यार विंगड विंगड विशय आसचे पुरो. पुरा जनाक तांगेल खातीर आनंदा विशय म्हळ्यार विंगड विंगड विशय आसता. कोणाक लायक रुपार खावची पिवची असले री तो विशय भारी आनंद आसचे पुरो. कोणाक खंयचे एक पिक्चर पळोवचें तो एक आनंदा विशय आसचे पुरो. कोणाक एक वेकेशन घेवन चांग रुपार बीचार वचचें और हिल स्टेशनार वचचें तो एक आनंदा विशय आसचे पुरो. पुरा जनांक आनंद खुशी जावचे विशय म्हळ्यार तांगेल तांगेल परिस्थितीन तांकां विंगड विंगड आसचे पुरो. आणि आमगेले तो असल पुरा विशयान आमगेलें मन वता म्हळ्यार खंडीत जाल्यारीची केन्ना आमी देवाल भक्तां संग आसता आणि आमी देवाल विशयांत प्रयास करता ती तेन्ना हगूर हगूर आमगे लायफांत ते आनंदाचें खुशी जावचें तें डेफिनेशन चेंज जाता. आनी ताका डेफिनेशन चेंज जावन कशें जाता देवाल भक्ता लोटतशें, देवाल नामस्मरण कीर्तन करचें, कसं पुणी शास्त्राच पारायण करचें आनी विंगड विंगड इतर कार्य आसा भक्तींतू तांतू आमकां आनंद मेळचे सूर जाता म्हूण पळयत. आनी केन्ना आमी हातूं मुखार सिता वता ती काय आमगेलें चरित्र आमगेलो स्वभाव चेंज जाता वता हगूर हगूर. कसं की हें पुरा प्रयास करता करता आमगेल्या मनांतू आमगेल्या हृदयाचें आत्मोद्धार जाता आसा, शुद्धीकरण जाता आसा आनी त्या प्रकारारी आमी म्हणटा येता आमगेली ती भावना वाडता वता म्हूण सांगीत. सारकें आनीक एक विशय आमी पळोवचे तशें आसा की खंयच्या विशयांतू आमी आकर्शण जावचें म्हळ्यार हो विशय आसा आनी ताजेर आकर्शण जावचें तें आसचें पुरो जाल्यार मस्त टायम अशें जाता की आनीक एक कारणान आमी खंयच्या विशयांत आकर्शीत जाताची ताची ताची मिनींग कसं ना म्हळ्यार आतां आमी पळयत की एक पॉयंट पळयत की म्हळ्यार एक लिनियर न्ही ट्रायंग्युलर म्हळ्यार विंगड एक विशय. आतां पक्कन कोणी अमेरिका दुखून आयिल्लो म्हणलें की अमेरिकांत क्रिकेट खेळनात थंय तांगेली पुरा विंगड स्पर्धा आसता. जाल्यार हिची इंडियान तूं आयलो आनी कोणाक क्रिकेट एकदम लायक जाता तो तागेलो वता खंय मॅचाक तो अमेरिका दुखून आयिल्लो आनी तो पळयता ताका कसं म्हूण तो खेळ गोतना कसले की तांगेल्या देशांत तो खेळना जाल्यार हो भारतीय कोण आसा तागेलो पळयता आनी ते क्रिकेट मॅच स्टेडियमा वचून हजारो कटल्यान जन बॉबी मारता आसा ती कसं की हगूर हगूर ताका दिसता हो हातूं कसं की गंमत आसा मूं आनी तो पुरा तें पळोवन पळोवन ताका कळटा हो अशी मारल्यार बॅटान मारल्यार 4 रन्स अशी धांवन गेल्यार हें ताचे कसं की नियम ताका मना वचचे सुरू जाता आनी हगूर हगूर ते पळयता पळयता ताका कसं जाता ताका एक प्रकाराचें स्पर्धे खातीर क्रिकेटा खातीर आकर्शण जाता म्हूण आनी तो पळयता हो इंडियान तूं इतलें लक्ष कटल्यान जन म्हणटात पळय क्रिकेटा खातीर तांकां अशी तांकां तूं भारी तांकां उत्साह आसा मूं आनी तागेलें तें एक इंडिया राबतान तें एक उत्साह तागेलें इंट्रस्ट ताका तागेल्या मनांत तूं येवचें पुरो. सो आतां आमी पळयत की ताका कांय आकर्शण नाशिल्लें एक्चुअली क्रिकेटा खातीर जाल्यार कसं जालें तो असलेलो व्यक्ती दोस्त जाल्लो कोणाक क्रिकेटा खातीर भारी एक आकर्शण आशिल्लें आनी ताजे निमित्त कसं जालें ताका क्रिकेटा वरवीं कांय आकर्शण नासल्यार तागेले दोस्ताक भारी एक आकर्शण नाशिल्लें निमित्त तागेल्या मनांतूय त्या क्रिकेटा खातीर एक भारी एक आकर्शण सूर जाल्लें म्हूण पळयत. अशी ह्या प्रकारार पळयत मस्त सकट विशय हे आमी आमगेल्या संवसारांत पळयता शी जाता म्हूण. आतां कोणी सांज चेडू आसतना कोणाक पिवचे अभ्यास आसना जाल्यार कसं जाता व्हड जाता जाता कॉलेजा वचचे पुरो तो ऑफिसांत तशें पुरो कोणी सांगता ती की पळय पिवन पळय एकदम भारी लायक जाता पळय कसं गंमत जाता पळय तो कोणाक पिवचे अभ्यास ना अल्कोहोल और कसं ना तांणी खंयचे एक संघांत येवन कोण की भारी एक पिता तांणी तांकां भारी लायक जाता तांणी सांगता तूं हय पिवन पळय थोडें कसं लायक जाता पळय हातूं म्हूण तेन्ना तांकां कसं नाही गोतना ताचे विशय जाल्यार तांणी पळयतात की हांनी पुराय जन हें पिवन आनी तांकां कसं की लायक जाता तांणी ट्राय करतात. अशी प्रकारार आमी पळयता मस्त सकट विशय संवसाराचे खंयचे विशय आमकां गोतना खंयच्यात आमकां इंट्रस्ट ना ते आमी असल जनावट आसता ती खंयच्याक तांकां विशयार इंट्रस्ट आसा तांगेल्या संगतींतू आमकां इंट्रस्ट जाता म्हूण. सो त्या प्रकारार आमी पळयत हो विशय हो विंगड आमी दृश्टांत पळयलें जाल्यार भक्तींतू हो विशय आनीकय इम्पॉर्टंट म्हूण पळयता. कसं जाल्यार की भक्ता जेन्ना कोणाक लोट आसतात कोणाक देवाल खातीर प्रीत आसा कोणा खातीर मनांतू देवाल खातीर म्हणटात पळय भारी एक भक्ती भावना आसता आनी एक भारी एक मनस्पूर्वक जावन भक्ती करता ती तेन्ना तसले जनावट आसतना
आमकां दिसता की कसं ना हांकां देवाल प्रती असल भक्ती कसं खुशेर आसत तांणी कसं निर्मल स्वभाव आसा कितले भगवद्गीता चंद करून वाचिता भागवतम कसं प्रितीन म्हणटा ती चैतन्य चरितामृत कसं करता असं आनी सांगच्या पुरो हो हें भागवताची कितली चांग काणी आसा ती आनी तूं कसं कसं विशय शिक्षा मेळटा हाजेन जिवनान मुगेल कसं कसं परिवर्तन जालां असो पुरो साक्षात्कार जाला म्हाका तेन्ना तांगेल तसले जना उठसतना आमकां काय दिसता हो कसं की हो विशय भारी स्पेशल असोय की कितले वशें इतले प्रकाराचो आकर्शण आसा आनी ताका एक आनंद अनुभव जात जाल्यार खंडित कसं की विशय आसा सो ह्या प्रकारार पळयता भक्ती विशय आमकां गोत नासल्यार वय असल जना उठसतना कोणाक भक्ती विशय भारी एक गोत आसा और तांकां एक भारी एक आसक्ती आसता देवाल भक्ती प्रती तेन्ना आमगेल मनांतूय तें एक म्हणटात पण आध्यात्मीक तसल एक इच्छा खंडित उत्पन्न जातली म्हणून पळयता आनी कोण हे उत्साही आसा ती भक्तींतू तांगेर उठसल्यार आमकांय ते एक उत्साह आमगेल जिवनांत भक्ती खातीर निर्माण जाता म्हूण पळयता जाल्यार की आमी पळयता ती की एक एक जण चांग रुपार नामस्मरण करता ती चांग रुपार शास्त्र अध्ययन करता ती तेन्ना आमकां दिसता की इतले समय दिता हो ह्या पुरो विशया खातीर खंडित कसं की चांग आसा म्हणजे इतले समय दिवचे साध्य स्वय कसं की रुची उत्पन्न जाल्या वयना सो तशी पळयता की होच आमी विशय आमी पळयता की हे विरह भाव आनी पुरो हळहळ विशय जाल्यार खंयची महाभागवतांत असल पुरो भावन आसता ती तांगेल आशीर्वाद असल्यार आमकां कसनायपुणी थोडे ताचे विशय मना वच तशी देव करूसून दितलो म्हूण पळयता जाल्यार की आमकां हे देवाल नामस्मरणा खातीर अट्रॅक्शन वाडून येवका आकर्शण जावका आमकां हे चैतन्य महाप्रभू देवाल कृष्णाल विशय आमकां ताचे आकर्शण ताचे आमकांय मनांत वाडून येवका तेन्ना असल जना उट्टू अस कोणालें हें आकर्शण आसा तांगे लोक आसल्यार खंडित आमकां ताचे प्रती रुची येतली म्हूण पळयता तशें जाल्यार की आत्ताशी आसा आमगे परिस्थिती साधक जावन आसतना देवाल विशय आमगे जिवनांत उणी जाल्यार नासल्यार आमकां ताजेन कसनय एक म्हणटात पळय अशी आमकां मिस जायच ना हाजे आमी देवाल विशय कर न्ही म्हूण हाजे आमी अडना जालना जाय न्ही एक दिवस जालना एक दिवस जाय न्ही एक दिवस एक एक टायम मेळ्ळे तेन्ना कसं की वाजिल्लें टायम मेळना तेन्ना वाजी न्ही अशें पुरो जावचें पुरतो आमकां ताचें व्हॅल्यू ताचें अनुभव कळना जाल्यारीची केन्ना आमी असल संघांतू आमी और असल दृश्टांत आमी पळयता ती आयकता ती कोणी सांगील विशय पळयता ती तेन्ना असल विशय आमी आयकतना खंडित ती प्रिती आमगेल भितर हगूर हगूर निर्माण जातल्यांची म्हूण पळयता सो तें विरह भाव आमी पळयलें की तो व्हड विशय की तें दूर आसतना तें म्हणटात पळय वाऱ्यान कशी उज्ज त्या रानांत वाडून येता तशींच तें व्हड महाभागवत कोण आसता ती आनी देवाक क्षणभर वय तांकां पळयनासल्यार तांगेली ती भक्ती तीव्र जाता म्हूण पळयता सो हे राधा राणी आमी मस्सकड एग्जाम्पल्स डिस्कस केले अर्जुनालें राधा राणीलें माधवेंद्र पुरीलें आनी चैतन्य महाप्रभू तांणी तांगेली कसन ती भावना प्रकट करची आसा आनी तांगेली कशी तें एक तीव्र रुपार तांणी भक्तींतू हें मनावत तांगेलें मात आमगेल भक्ती तें रान्ना आशिल्लें उज्या म्हणके न्ही आमगेल भक्ती म्हळ्यार सान एक दिव्याच कॅन्डल सान एक उज्जसी थोडे वेळ वार आयले तें ओडवून वता म्हळ्यार ताचे खातीर आमी देवाल विशय करनासल्यार आमगेली भक्ती वाडून येतले और देवाल विशय ट्राय करना तशी ना आमी विसरून वतलीं ती ताका खंडीत आमगेले त्या साधना भक्तींतू आमी प्रयास करता सुद्दां तेन्ना खंडीत ताची कसं की आमी आर्टिफिशियली जंप करचें जायना विरह भावना वयर त्या भारी एक व्हड विशय तो हें डिस्कशनाचो पार्ट म्हणून हें आमी हो विशय डिस्कस करता ती नाजाल्यार साधना साधक भक्त जावन आसतना हें विरह भावा विशय उलोवच म्हळ्यार आमगेलें कांय क्वॉलिफिकेशन ना न्ही जावन जाल्यार ही एक सेवा रुपारी आमी कसन की एक प्रयास करता आसा ती म्हूण पळयता आनी इतलें पळयता की आमी केन्ना देवाल विशय डिस्कनेक्टेड जावच्या पुरो ती जाल्यार प्रयास करता आसल्यार खंडित हांतू मुखार सून वचचें सो हांगा सेशन एंड करता जस्ट एक कंक्लुजना खातीर आमी पळयलेलें की कशी एक प्रकार कृष्णाल ॲब्सन्स आमी प्रत्यक्ष रुपार नासल्यार वय आमी कशी देवालें आमी ते गोपी जनाल तें दृश्टांत पळयलें व्हड व्हड भक्तालें की कशी तांणी त्या विरह भावनाचें
एक्सपिरियन्स करता ती म्हणून आमकां ती आतां प्रिती ना जाल्यार आमी जल तितलें आमगेले परिस्थितीन आमकां कितलें अनुकूल जाता देवाल विशयी उडगास करचे प्रयत्न केल्यार आमगेले साधना भक्तीन विंगड विंगड रुपार नामस्मरण करून देवस्थानां वचून देवाल प्रसाद ग्रहण करून देवाल शास्त्र वाचून तेंचे सत्संगा भाग घेवन तेन्ना हगूर हगूर आमी देवाल ते वॅल्यूज पळय आमगेल्या जिवनांत ते चड जाता वतले म्हूण कळटा आमी तें एक पॉयंट डिस्कस केलें की आमी खंयचे विशय मिस करता ती ताजेन आमकां ते रिफ्लेक्ट जाता आमी ताका वॅल्यू करता ती म्हणून आनी खंयचे रुपारी आमकां खंयचे देवाल भक्तीन मुखार सुन वचचें तें हें जाता आमी मुखार सुन वचचें शुन्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन मे तें आमी पळयलें चैतन्य महाप्रभू मूड कशें आसा म्हणून आमी ते कृष्ण दुर्योधनालें एग्जाम्पल पळयलें की कशी ताका देवाल सेन जावंक आशिल्ली जाल्यार देव नाका आशिल्लो मात अर्जुना कशी देव जावंक आशिल्लो देवाल विशय सेना नासल्यार ताका कांय ना म्हणून आनी आमी त्याच रुपार पळयलें की आमकां संवसारा विशय पुरो जावंक देवाल दयेन जाल्यार आमकां देवालें देव जावंक म्हूण तशें आमकां मनांत येना जाल्यार आनी ह्या पॉयंट आमी पळयलें की आमकां विंगड विंगड विशय उडगास येता स्वाभाविक रुपारी जाल्यार देवाल विशय स्वाभाविक रुपार उडगास येना आमी ट्राय करता प्रयास करता आनी प्रयास करता करता आमकां ಸ್ವಲ್ಪ अनुभव जातलो जाल्यार आमी असल संगतांत आसून असल एक प्रकारारी म्हणटात पळय डिस्कशन करून आमगेलें आकर्शण खंडीत चड जाता वतलें आनी आमी ते लास्टार पळयलें की पॉयंट की कशी आमी असल जना उट्ट आसता ती आमगेलें शुद्धीकरण जातरी कोणाक असल विशयांत तूं भारी एक रुची आसा तेन्ना तांगेल दयेन तांगेल उत्साह पळोवन आमगेल मनांत तें आकर्शण वाडून येतलें तें खंडितची म्हूण ताचे खातीर आमी विंगड विंगड एग्जाम्पल पळयलें तो कशें तो अमेरिकन क्रिकेटांत इंट्रस्ट नासल्यार खंयची भारतीय जना उट्ट आसता कोणाक क्रिकेटांत इंट्रस्ट आसता ताका इंट्रस्ट येता तशींची आमी पळयत की भक्त आसा ती असल पुरो काणी आयकल्यार आनी कोण वैष्णव जन आसा तांगेले आशिर्वाद आसल्यार आमकां कसं ते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपिरियन्स ना आसच्या पुरो आमगेले परिस्थितींत आमकां कसं एक प्रयास करतात सान रुपारी जाल्यारीची असल जनाल तें एक आसल्यार खंडिताची आमगेलें भक्ती मुखार सुन येतलें सो हांगा पळयता कसं चूक आसल्यार तुमी क्षमापण करून दिवचें हरे कृष्ण आतां आमी 108 पंथ हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करें 7:52 जालेले आसा सो आज मे बी एक 5 मिनिट सेशन चड जातलें ताचे खातीर हांव एपोलॉजायज करता आतां तें शेअर करता प्रभुपाद स्वाम्याल ते 108 पंथ महामंत्र तांणी करचे ताची व्हिडिओ शेअर करता आमी मनस्पूर्वक जावन प्रभुपाद स्वाम्याल ओट्टूची हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करू हरे कृष्ण एक मिनिट शेअर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण ಧನ್ಯವಾದ ಪುರಾಜನ ಈ ಸೆಷನ್ ಜಾಯಿನ್ केली खातीर कॉमेंट्स खातीर धन्यवाद हे किंचित रुपारी संख्येक सेव करचे आमी पुराजन ओटुमेंट प्रयास करता आसती संडे 1 घंटे टाइम काडून त्या वेळार प्रार्थना करचें की आमकां पुराजनाक
भक्तींत मुखारसून वचतसलें चैतन्य महाप्रभून दय दिवं. हरे कृष्ण. कोणाक असं कॉमेंट करपाक असल्यार तुम्ही शेअर करूं येता. आतां तेचे आमी सेशन कंक्लूड करूया. नेक्स्ट वीक सेशन ना आसतलें. ताचे मुखावेल संडे आमी ह्यांची 7 वर्सांचे आनी कसं पॉयंट असल्यार त्यावे मनावरचे प्रयत्न करूया. हरे कृष्ण. धन्यवाद पुराजनाक. नेक्स्ट संडे न्ही ताचे मुखावेल संडे सेशन कंटिन्यू करूया. अंगारा पळय. हरे कृष्ण प्रभूजी. हा, हरे एक कृष्ण. एक सण एक क्वेश्चन हा. तुम्ही म्हणलं प्रभूजी एसोसिएशनान आम्ही वाईट सकट शिकताची म्हणून शिकचे चान्स आसा. हांव कसं म्हणचे म्हळ्यार नॉन ड्युटीले एसोसिएशनान आमकां आमी सम वाटेर आसची आमकां सकडी देवाल करूंक भारी खूश जाता. आमी करतसची जाल्यार तांगेर सकडी ऍक्टिव्हिटीज तांगेर चलावण पुरो पळयतना मन ह्या नमुन्यार इरिटेट जाता की कसं करूत प्रभूजी तेन्ना. माझं हे एक विषय असे की हे नेचर अशें जगत्याचे की असल पुरा विषय आसतलोची म्हणून ते एग्जाम्पल केन्ना दिता ती की आत्तां आमी फकत हॉस्पिटलां चमकलीं ती आनी कळयलें की इरिटेट जालीं तरी हाकाय सवकीना ताकाय सवकीना हाकाय सवकीना हो वयसमना हाका संख्ये विंगड रोग जाला. मात ते हॉस्पिटल न्हय. हॉस्पिटल आसतना रोग आशिल्ली जन आसतली न्हय. सो ताजेर आमी इरिटेट जावचे काही विषय ना म्हणटात पळय की ते स्थळ अशें आसा की ते रोग आसचीची तशेंच त्या प्रकारार आमी पळयता की हे जिवनांत हे संवसारांत तशें आसा. आमी संवसारांत तस म्हळ्यार स्वाभावीक रुपार आमकां देवाल खातीर प्रिती ना. तो सादारण मटा आमकां कोण मेळटा ती कोण मेळना ती असलें जन आसतलें म्हणून ते आमी एक्सेप्ट करून घेवका एक जाल्यार हाजी भितर वय आमकां देवान आश्वासन दिवचें आस खंडिताची की तुमी प्रयास केल्यार हांव पावता म्हणून. सो आमी पळोवं येता की आमी कशे प्रयास करतलींची देव आमकां तसली परिस्थिती हाडून दितलो. देव एक पण आमगेर टेस्ट वय घेता की हांतू पर्सी कितलें आसक्ती आसा म्हणून ते आमकां एक परिस्थिती वय दिता. खंयच्यान तेतूंत आमी भायर पडटाना आमगेली भक्ती निश्ठा ते आनीके भायर येता. ते सुरेश स्टेजान ते अनर्थ निवृत्ती म्हणून आसता म्हळ्यार केन्ना आमगेल्या ते अनर्थ उण जाता म्हणून तेन्ना आमकां असल पुरा इरिटेशन आसता खंडिताची. जाल्यार हांतू दुखून आमी केन्ना भायर वता ती मुखार सिता वता ती तेन्ना आमी ते निश्ठा स्टेजार येता ती तेन्ना आमकां कोणीय कसं नाही म्हणल्यार वय म्हणटात पळय इरिटेट जायना. ते स्वाभावीक रुपार ते स्टेज आमगेर पुरा जेन्ना लायफ येता केन्ना आमी प्रयास करता आसता ती ते खंडित येता. तो एक विश्वास दवरून मुखारसून गेल्यार ते खंडित आमी त्या स्टेजार पावता ती म्हणून अशी शास्त्रान सांगिल्ली. ओके प्रभूजी. वय कळलं. दुःखालयम. ओके प्रभूजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. आणि कोणाला कसं कॉमेंट ना तरी हे सेशन एंड करूया. हरे कृष्ण. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्ण.